हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त असे. तर आयज आसा चवथीचो 5th डे, 5वो दीस आयज चवथीचो. म्हणजे आयज ज्या कोणागेर 5 दिसाचो गणपती बसयल्लो पळय न्हू तेजे विसर्जन. आणि सो ते सगळ्यांगेर आयज गणपतीचें विसर्जन आसतलें, म्हणजे ज्या कोणाचो 5वो दीस आसा तो. आणि आमी बीन आयज विसर्जनाक वयता सावड्ड्या घरा. तुमकां तरी खबरच आसा एवरी इयर आमगे घरा कडेन वार्षिक असो 5 दिसाचो गणपती आसता. आणि एवरी इयर आमगेर हांगासर 2 दिसाची चवथ जाल्यार तिसऱ्या दिसा सगळें आटोपन घेवन चवथ्या दिसा आमी वयतालीं घरा. बट काल वचूं नाका करून काल जें आसा पळय ना वचूं ना. तर आयज म्हटलें चला आसूं फायनली वचून पांय पडून येवया अशें म्हणून घरा कडेन वचपाक भायर सरला. घरा कडेन वयता आनी चवथीच्या निमतान आयज हांव कितले तेंपान म्हणटा तशें रेडी जालां. तुमी सुद्दां म्हाज्या व्हिडियोन म्हाका पळयल्लें आसतलें. केस मेसी, ना लिपस्टीक, ना पावडर, ना कपडे अडेशे ढंगाचे घालतालें. कशें बाजारात बी वयतना अशें उठले हाती मेळ्ळे ते घातले गेले अशें करतालें. आयज खूब दिसान म्हटलें चल वयतात न्ही. आमगेर हांगासर 2 दीस चवथ आसलेली. दोन्ही दिसा हांव रेडी जाल्ना. सकाळ उठून केंस उगयतालें पळय ते दुसरे दिसा सकाळ उठून केंस उगयतालें. ना पावडर, ना लिपस्टीक, ना साडी न्हेसप, ना कपडे, कांयच करूना. म्हणल्यार जीव सामको जाम जातालो न्ही. तेका लागून आयज खूब तेंपान कितले म्हयन्यांनी 5-6 म्हयन्यांनी तरी हांव रेडी जालां. तर हो ड्रेस हांगासर आनीक ड्रेस जो आसा पळय न्हू तो टायट जावपाक लागलो. एक्चुली हो ड्रेस न्ही म्हाका मान घेतलेलो. सो जेन्ना 1 म्हयन्या पयलीं हो ड्रेस घेतलेलो पळय न्हू तेन्ना जातालो. आतां 1 म्हयन्या नंतर आतां घातलो जाल्यार ड्रेस टायट जाता. म्हळ्यार असो पोटारूच हांगासर टायट जाता. बाकी सगळें अशें करून गळगळटा हांव पळय. सो आसूं म्हटलें म्हाजे कडेन आनी ऑप्शन ना. आनी ह्या टायमार तुमकां खबर आसा कितले बरे ड्रेस आसा न्ही. म्हणल्यार अशे बरे ड्रेस सुद्दां आसा जाल्यार घालपाक आतां पयलींचे ड्रेस जायत ना आनी सगळे पोटारूच टायट जावपाक लागता. सो आसूं म्हटलें होच ड्रेस घाल्यार मातसो टायट जाता. घरा कडेन वचून मागीर चेंज करतलेच न्ही अशें म्हणून. तर पावसान सकाळच्यान हजेरी लायला. कालच्यान पडटा पावस बट सकाळच्यान पावस जो आसा पळय तो पडटा. एक्चुली आमचो प्लॅन जो आसा पळय तो आतां वचपाचो आनी सांजचो येवपाचो आसा. सो हां चल घे. आसा मरे तितून दिवपा सारकें केळी बी पिड्यार जाली. भटमा मागीर दिवपाक मागीर गणेश पोड बीची पुजेक लायता पळय चवथीक ती भटमा मागीर दिवपाक जाय. आनी ती दिवकूच नाशिल्ली. काल पयर एका व्हरून दी म्हटल्यार. सो आयज व्हरता. ओके सो चल तूं हें तें सगळें घाल गाडयांक आनी चावी दी हांव लॉक करता. अगरबत्ती देवार मातसो. सो आतां पयलीं म्हटल्यार न्ही आमच्या हांगासर वाड्यार न्ही एक नेबरागेर देव आसा 5 दिसाचो. सो हो गेल्लो 2-3 फावटी वचून येयलो. तेंच्या आरत्यां बी वयतालो. हांव पावूना. सो आतां म्हटल्यार तेंगेर या पांय पडटा आनी भायल्या भायर तशीच वयता. भटमा मागीर हें सगळें दिता. ओके सो चलो आयज सावड्ड्या थोडेशें मार्केटान बी म्हाका काम आसा. ओके सो चलो मेळटा मागीर थोड्या वेळान. सो आमी भायर सरपाक न्ही पावस पडत आसा सकाळच्यान. आतां मोदी मस्त थांबलेलो. सो व्हिडियो करता आनी 2 फोटो काडटा म्हटल्यार पावस येयलो. आनी हो कचरेवाला माटोळेक जे ते कितें बांदता पळय पत्री आनी कितें कितें ते सगळें भरला. म्हळ्यार तें उदकांत सोडपाक. एक्चुली झाडां मुळां बी घालता न्ही ते. सो पावस चालू जाला आनी थांबत ना. आनी सत्री न्ही गाडयेन घातली तेणें. तेका लागून वेट करता. हय म्हागे खूब आयकत तूं सगळें. पळोवया आतां केन्ना थांबता तो. सो नेबरागेर मातशें वयतलें म्हणून आशिल्लें. पावस पळयात भायर कसलो स्टार्ट जाला तो. बारीक जातलें म्हणून रावलें म्हणून बारीक जायत ना. सो खंय गेलो हो गेट घालपाक गेल्लो. पावलो दिसता पळय. सो पावस न्ही नाका न्ही तेंगे प्रसादागे आनी दिसतली तेंगे हांगच्यान थंय भितर पावता म्हणल्यार. तेंगे न्ही हांगा रस्त्यार गाडी दवरून भितर वचपाक पडटा. सो एका सत्रेन दोगांय पयलींच हांव जायना एक सत्रेन वचून पांय पडून या न्ही तूं. ना असो मागीर हांव मागीर करना. लेकिन लाईट पेटय गेला. लाईट पेटय.
मी काणकोण पावली आणि काणकोण मार्केटांक थोडेशे मातशे बाजार जसो पळय तो केलो. खंयच पार्किंग ना, इतलो रश जाणा मार्केटांक, गाडी लावपाकूच मेळना. सो हेका म्हटलें थंय हें आसा फ्रुट्स बसल्या, तर म्हटलें फ्रुट्स थोडेशे घे अशें म्हणून. मिठाई बी आनी कांय व्हरपा नाका अशें म्हणून, ते स्वीट्स खावन खावन बेजार येता न्ही अशें म्हणून म्हटलें हेका एप्पल ना मोसंबी बी कितें घे म्हणून. हांगाय बीन आसा फुडल्यान, थंय बीन एक आसा आनी थंय बीन एक आसा. सो हेका म्हटलें हांगा पार्किंगाक लाय गाडी आनी हें कर. भायर बी सगळ्या पार्किंग जें आसा पळय न्हू तें फूल आसा, लावपाकच मेळना. सो हो लावन गेला. पावस मातसो आत्तां थांबला, आतांच 5 मिनटां पयलीं बारीक पडटालो. थंय मार्केटांक बरें जाता, सकयल ती घेवन बसता पळय न्हू गांवठी सगळें तेंचे कडेन. तर तेंचे कडेन हेप्यात तवशी घेतल्या आनी साळकां घेतल्या. दाखयता राव सारकें. तवशी घेतल्या 100 रुपयांक 3, बरी मोठी आसा आनी तन्नी आहा, ताज्जी आसा. हेप्यात हांगासर देटाचेरूच कळटा. आनी ही 50 रुपयांक 10 साळकां. कोण तरी एकलो दादलो घेवन बसलेलो, सो तेजे कडेन 10 साळकां घेतली. ती मरे तशी दवरल्या पिड्यार घातली. दी ती म्हाजे कडेन हातींक साळकां. हय उदका बॉटल काड. सो हे पळयात साळकां गरम काडू. हय. सो ही साळकां 10 खंय 50 रुपयांक. ते सायडीच्यान घेवन आशिल्लो, मागीर ताका हेणें हॉर्न मारून सांगलें सोमतो 11 घेवन येयलो तो बाबडो. 12 दिना खंय सांगता. सो देवाक घालपा लागून. ओके. सो चलो आतां डायरेक्ट सावड्ड्या तुगेल्या सावड्ड्या. सो चलो या. आतां म्हाका सावड्डे थोडेशें काम आसा तें करतलें मार्केटान आनी मागीर हें करता. मेडिसीन घेवपाचें, मेडिसिनाचो टायम जालो. आमी न्ही केपें पावली. सो संडे मार्केट न्ही सामको रश. सो आनी आमकां आयज ट्रॅफिक भरपूर म्हणजे भरपूर लागले घाटार. आनी पळय इतले ट्रॅफिक विचारूं नाका, इतले ट्रॅफिक सारकें बेजार येयला. सकाळचे 10:15 काय 10:30 कितें आमी घरांतल्यान भायर सरलेली. कितलो टायम जालो रे? 1 जालें, 5 मिनटां आसा एका. आनी आजून आमी वाटेरीच आसा. फक्त काणकोण एक आमी 5 ते 10 मिनटां अशी करून मार्केटांक गेले आसतली, बाकी कांयच ना. केप्यां गणपती तुमकां दाखयतलें म्हटल्यार आतां दिसाचें लायटींग बी कांय ऑन करूना आनी गणपती बी दिसपाना. येता तेन्ना मे बी दाखयता हांव, मी जर गेली जाल्यार. बरो केला हो न्हू केप्यां गणपती. सो सगळे बल्ब घातले, सगळ्या लायटींग घातल्या सायडीन बी. सो आतां पळोवया. मातशें म्हाका एक्चुली मार्केटांक वचपाक जाय आसलेलें सावड्ड्या. मागीर घरा वयतली म्हण आशिल्लें. टायम जाला, कितें कर या न्ही सांजच्यान मागीर परत येवपा न्ही सावड्ड्या. एकूच कडेन काम आसा म्हाका. या न्ही या सोमती. मागीर सांजचे परत रेडी जा, परत गाडी काड. पळोवया कशें कितें जाता तें. म्हाका एक कॉल करता आनी विचारता आरत्यांक येयले काय. येयले आसतले कित्याक आमच्या ते सायडीच्यानच स्टार्ट करता. सो सेकेंड आरती आमगेरूच जाता, सेकेंड किंवा थर्ड. वयता म्हाका एक कॉल करून. आरत्यांक येवपा लागले म्हणल्यार वयता, ना जाल्यार मार्केटांत वचून येता मागीर.
दर्शना वांगडा अजून 5 दिवसांनी सो रातची न्ही लेट अशी आमी घरा कडेन येवपाक जे आसा पळय न्हू ती भायर सरली. एक्चुली वचया काय रावया हेच कन्फ्युजना भितर न्ही लेट जालो. लेट इन सेन्स आमी आय थिंक 7 or 7:15 अशें कितें तरी भायर सरली हेच्या लेट न्ही. चिंतून गेल्ली की ना आमी सगळे देवाक बी पांय पडन जेवन बीन 5-6 म्हटल्यार भायर सरया अशें म्हणून. मागीर थंय वयतकीर सगळी फॅमिली मेळ्ळी सगळे अशें करून राव बी म्हणपा लागतकीर न्ही मागीर येवपाचें मनूच येना जालें. स्टील म्हाका अशें दिसतालें रावया म्हणून. बट एक वाटेन अशें बी दिसतालें ना चल या अशें म्हणून. कित्याक की आमचे थंय न्ही 5 दिसाचे खुबशे गणपतीचें विसर्जन आशिल्लें आनी प्लस बॉम्ब फोगोट्यो बी लायता पळय ते भरपूर लायता फोग जो आसा तो. सो ताका लागून बी मागीर म्हाका अशें ऑड वयतालें की म्हणल्यार नाका अशें म्हणून. कित्याक मागीर अशें करून खूब आवाज बी जालो म्हणटकीर त्रास जाता न्ही ताका लागून. मागीर रावया करून मागीर लास्ट फायनली डिसायड केलें की या म्हणून. आनी 7 सुमार जी आसा पळय ती आमी भायर सरली येवपाक थंयच्यान. आनी मान जेवण बी दिल्लें तें सगळें घेवन येयली आनी घरा कडेन येवन हांगासर जेवली. 7:15 सुमार जाल्ली भायर सरता म्हटल्यार. चड लेट जावन नासलेलो. 9:30 म्हटल्यार घरा कडेन पावली. घरा कडेन पावन पळयत जाल्यार आमच्या नेबरालो जो गणपती आहा पळय तेचें बी विसर्जन आशिल्लें. सो वाटेर तें बी पळयलें आनी येता आसतना वाटेर खुबशे विसर्जन जें आसा पळय तें पळोवपाक मेळ्ळें. खुबशे गणपती बी भायर काडलेले. सो अशे तरेन आयचो दीस आमचो गेलो.